काम जाल्लें आसा, काम सुंदर जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी दिवाडेच्यान जी भुरगीं आमची स्कुलाक वयतालीं तांकां लागून ईवी बशी कितें घालूंक जाय तेय आमी तेजेर चर्चा केल्ली आसा. तेजे पेक्षा आमी थंयसरल्यान फेरी हांगा ओल्ड गोवा फेरी घालून भुरग्यांक पणजे मांडवी कडेन पर्यंत सोडपाचो तोय आमी प्रोविजन दवरलेला. त्याच बरोबर सेकंड आमी परत एकदां दिवाडेन आमी ईवी बस दवरल्या. आतां फोन मारून सांगलेले आहा दिवाडे इवन शापेर आमी 3 फेरी दवरलेली आसा. आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सगळो आढावा घेतला. त्याच बरोबर लोकांक येवपाक वचपाक आनी कितें म्हणजे इजी पडटलें जाल्यार आमी पणजेच्यान डायरेक्ट हांगा ओल्ड गोवा पर्यंत फेरी सेवा दवरलेली आसा. कोणाक जर स्पेशल कोणाक जर करूंक जाय यॉट जाल्यार ती यॉटूय तो करून येवंक शकता. म्हणजे प्रत्येक म्हणजे ट्रॅफिकीचेर आनी हेजेर प्रॉब्लेम जावपाक नाका म्हणून सगळे भशेचे आमी पर्याय सगळे दवरलेले आसा. आमी एक्सेसिबल करून लोकांक दितले. त्याच बरोबर यॉटी इवन कोणाक प्रायवेट जर जाय बोट जाल्यार ती आमी फॅसिलिटी दवरल्या. आनी जी फेरी बोटी आहा ती आमी सारके फ्री दवरलेली आसा. इवन मांडवी कडेन पर्यंत इवन आमच्या दिवाडीची भुरगीं सकाळ फुडें स्कुलाक वचूंक जाय कामाक वचूंक जाय तांकां सुद्दां आमी फेरी सेवा डायरेक्ट मांडवी कडेन पर्यंत सोडपाचें आमी हाडपाचें व्हरपाचें फुकट आसलें यॉटूय फ्री यॉट पळय कोणाक जायी ती आमी चार्जीस करतले. जे गव्हर्मेंट वॉट एवर जे कितें चार्जीस दवरतले ते फेरी सेवा जी आसा ही सारकी कंप्लिटली फ्री आसतली टील 45 days पर्यंत. प्रायवेट यॉट न्ही, प्रायवेट यॉट आहा पळय ती कोणी चार्जीस करतले पण आमी ती फॅसिलिटी दवरतले. प्रायवेट किंवा गव्हर्मेंट कितें आतां डिसायड करता पळय त्या भशेन तांकां चार्जीस पडटले. फेरी सेवा म्हणटा पळय ती ओल्ड गोवा टू पेंजीम ती सगळी फ्री आसतली. बशी कितल्यो घातल्यात बशी आमी टोटल आतां तुका हांव सारको आंकडो मातशें रावन दिता. आतां पळय सगळे येता बशी बाकीच्यो कितें आहा ते सगळे हांव तुका डिटेलान तुका आज सांज पर्यंत फाल्यां सकाळी पर्यंत दिता. सगळ्या सायडीच्यान तुमी घातलेलो आसा सामक्यो टोटल इवन कुमारजुयेच्यान म्हण आमी दिवाडेन ईवी बशी दवरल्या कंटिन्यू लोकांक फेरी बोटी कडेन सोडपाक दिवाडी टू ती आमी सगळे आमी A to Z सगळ्याचो हे घेवन आमी केल्ले आसा. सिटीज आहा न्हू पणजे मडगांव थंयसरूय बीन बशी घातल्या. थंय कदंबा बशी दवरल्या ईवी बशी दवरल्या त्यो हाडून अमक्या पॉयंटा कडेन ड्रॉप करतले. तेच्या उपरांत त्यो आमच्यो ईवी बशीत परत हाडून तांकां हांगा सोडटले. मागीर आमच्यो बगी आसा इवन व्हीलचॅर आसा सगळे आमी टोटली सगळ्याचें आमी हें करून गोंयच्या साहेबा कडेन ह्या फाटी आमी मोठ्या प्रमाणान एक्सपोजिशनाक लागून जे लोक येतले तेंची कंप्लिटली आमी सुविधा जे कशा पद्दतीन जातली ते आमी केल्या. कारण आमच्या गोंयचो साहेबाचो आमकां सगळ्यांचेर आशिर्वाद आहा आनी ह्या फाटी आमी कितेंच कमी पडपाक आमचे मुख्यमंत्री सातत्यान हितून लक्ष घालिता. फॉरेन गेस्ट कोणी इन्वायट केला फॉरेन गेस्ट मुख्यमंत्र्यान केल्ले आसा ते तुमकां हांव टायमार आज पर्यंत फाल्यां पर्यंत तुमकां कळटलें. थँक्यू.